राजेश फळदेसाय गोवा डेअरीचो नवो चेअरमॅन। 11तल्या 8 संचालकांनी आदलो चेअरमॅन माधव सहकारीक देंवयल्या उपरांत मंगळारा जाल्ले मंडळाचे बसकेत फळदेसायाक बिनविरोध चेअरमॅन म्हूण वेंचून काडलो। गोवा डेअरींतल्या फील पॅक मशीनाच्या वेव्हारावेल्यान MD नवसो सावंताचेर गैरकारभाराचे आरोप करून ताका सस्पेंड केल्या उपरांत डायरेक्टरांनी सहकारीक देंवयल्लो। आयज इलेक्शन घेवपाक म्हाका अपॉयंट केल्लो आरसीएसान, त्या प्रमाणे इलेक्शन घेतलें आनी इलेक्शनाक राजेश के फळदेसाय, देऊलवाडा बाळी केपें हांणी नॉमिनेशन फायल केल्लें। एकट्यानूच नॉमिनेशन फायल केल्लें आनी ताका आमी डिक्लेअर केलो अनअपोज एज अ चेअरमॅन ऑफ गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह मिल्क प्रोड्युसर युनियनाचो बिनविरोध सगळे मेंबर असले प्रेजेंट? हय, सगळे आशिल्ले। शेतकऱ्यां खातीर कितें तरी बरें करपाचें, डेअरी नांव वयर काडपाचें हें म्हाजें हीत आसा आनी तें हांव पळयतलों। सो फाटल्या फावटी भरपूर आरोप जाताले ताजेर खूब भ्रश्टाचार जाला, हें जाला तें जालें, ताजेर कितें तुमी? सद्या तरी हांव नवीन आसा, तेजेर हांव कांय उलोवंक शकना आनी फुडें कितें जातलें तें हांव सारकें वेवस्थीत हाताळटलों आनी बरें करून डेअरी नांव वयर काडटलों। सो विविध कॉम्पिटिशन आसा त्या संदर्भात तुमचें कितें? कितलेंय कॉम्पिटिशन आसल्यार आमी तांकां फेस करपाक आमी तयार आसाय आनी आमी फुडें वयतले। तुमचो स्पेशल कार्यक्रम असो कितें आसा? स्पेशल कार्यक्रम म्हणल्यार आमगे फक्त शेतकऱ्यां खातीर कितें तरी करून दाखोवपाचें आनी डेअरी नांव वयर काडपाचें।